भारतीय जनता पक्षाच्या 46व्या स्थापणूक दिसाच्यो पुराय देशात कार्यावळी जाल्यो. गोंयांतूय बूथ, ब्लॉक आणि जिल्लो पावण्यार व्हडा दबाज्यान स्थापणूक दिसाच्यो कार्यावळी जाल्यो. आम्ही राष्ट्र सर्वोपरी या भावनेंतल्यान आम्ही काम करीत आयिल्ले आसा. गोंय स्वतंत्र जावचें म्हणून जशें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गोंयांत आयिल्ले, त्याच बरोबर जनसंघाचे तेन्नाचे नेते जगन्नाथराव जोशी हांचेय बी गोंयच्या मुक्ती लढ्यात म्हणजे भारतात स्वतंत्र संग्रामात गोंयच्या स्वतंत्र सैनिकांचे योगदान आसाच आसा, पण जनसंघाच्या नेत्यांचेही योगदान हे तितकेच म्हत्वाचें आसा. भारतीय जनता पार्टी 1980 जरी स्थापन जाली आसत जाल्यार जनसंघ जनता पार्टी ते भारतीय जनता पार्टी पर्यंत म्हणजे गोंय मुक्तीच्या स्वतंत्र संग्रामापासून गोंयच्या ह्या उदरगती पर्यंत भारतीय जनता पार्टीच्या आणि जनसंघाच्या नेत्यांचे योगदान हे खूप व्हडलें आसा. आणि ताकाच लागून गोंयांत 50 वर्सांनी जो विकास जावन आशिल्लो तो विकास आमी ह्या 10 वर्सांच्या कार्यकाळात पळयलो. आणि आमी स्वप्न पळयता फुडल्या 25 वर्सांचे आमी विकसीत भारत 2047 हे करता आसतना विकसीत गोवा 2047 हे करचे हे स्वप्न मुखार आमचें आसा. आमी राजकारण जर करता आसत जाल्यार नेशन फर्स्ट तृतीय पार्टी तृतीय आमी ह्या भावनेंतल्यान आमी राजकारण करता. गोंयांतले असाच फुडें चलतलो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांचे जे स्वप्न आसा विकसीत भारताचे ते 2047 इतल्या खातीर की 1947 आमचो देश स्वतंत्र जाल्लो तो 2047 100 वर्सां पूर्ण जाता. त्या 100व्या वर्साक सुवर्ण महोत्सवाच्या वेळार आमचो भारत हो जगाच्या नकाशाचेर नंबर 1 आसतलो, विश्वगुरू आसतलो आणि विकसीत भारत जातलो. ही मोख आसा. ही मोख आमी तशेंच फुडें व्हरतले. हे सगळे जे कितें आसा ते कार्यकर्ते चार्ज झाले. कार्यकर्त्यांनी या सगळ्या गोष्टीचो विचार करून संपूर्ण जीवन काही असे झाले की आम्ही कार्यकर्ते आसात, पण असे कार्यकर्ते आसात ते कार्यकर्ते आज दिसना. ते कितें फाउंडेशन आमचे बुनयादीचे फातर आसात. प्रचारक म्हणून संपूर्ण जीवन पक्षा खातीर दिल्ले असे कार्यकर्ते हजारोनी कार्यकर्ते आहात. ते दीस रात भारतीय जनता पक्ष संसार ना काय ना आणि म्हणून तांच्या या बुनयादीच्या आदाराचेर आज भारतीय जनता पक्षाची बिल्डींग उभी आसा. जाल्यार स्थापणूक दिसा निमतान भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या घरा तशेंच कार्यालयांनी भाजपाचो बावटो उबयलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.